मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आईचा व्हिडिओ जो आसा पळय ना तो बरो उमेदीर स्टार्ट करता आमी न्ही रे. हॅलो, गुड मॉर्निंग. आणि बाय हांगसर न्हिदले, ते गाडयांक बसले म्हणून न्हिदता. खंयी वचपाची जेन्ना आसता पळय आमी तेन्ना ताका घरा कडेन कशीच सूख लागना, न्हीद बी लागना आनी ताका घरा कडेन रावपाचें बी आसना. एकदां ड्रेस अशा कपड्यांतले कपडे आमी काडले आनी खाटीर दवरले म्हणटकीर ते घालया आनी या. ते फाल्यां वचपाचे कपडे आयज सुद्दां काडून दवरले ना, ते घालया आनी या. कसली रोड काडटा, बेजार हाडटा. नाका खंय भायर सरनाका कांय ना. खंय वचपाकूय बी नाका अशें दिसता. इतले सारके आतां ते कपडे घाल आनी एकदां ते घालून बसयले न्ही मागीर घे आमकां घे आंगार घे म्हणटा. हेका घेवन आमी कशी रेडी जावप? शी कशें आयकना बाबा. केन्ना काय भायर सरून गाडयांक बसल्या पुरो जाता. कांयच नाका, इयरिंगूय नाका, कपडे घालपा नाका, भायरूय सरपा नाका, असली खबर. सो आतां न्हिदोन आशिल्ले ते सकाळच्यान, आतां न्हिदला हे पळय, गाडयांक बसतना न्हिदले. सो आमी आतां काणकोण पावली. काणकोण न्ही, पोळ्या पावली. आनी आयज आमी वता खंय तरी वता, सांगता तुमकां. सद्याक आमी आतां हांगच्यान भायर सरले सावड्ड्या वचपाक, आनी सावड्ड्या सान न्ही मागीर आमी माग घेतली आनी खंय ज्या जाग्यार आमी वता पळय थंय वतली. सो खंय वता कितें बीन जें आसा बीन तें हांव न्ही तुमकां मागीर सांगता, मा येतगीर तेन्ना सांगता. कित्याक की मातशें इंट्रस्टींग आसा आयचें आमचें डेस्टिनेशन न्ही रे. तूं फर्स्ट टायम वयता न्ही? तूं आनी बाय फर्स्ट टायम? हांव खूब तेंपान, हांव फर्स्ट टायम न्ही बट हांव खूब तेंपान, खूब वर्सांनी, कितलीं वर्सां जालीं याद बी ना लास्ट टायम केन्ना गेल्लें म्हणून. इतलीं वर्सां, 7-8 वर्सां तरी जाली आसतली, इतले लागीं आसून बीन. लग्नाकच जालें ना, 5 वर्सां गेलें ना, 5.5 वर्सां. मागीर तेज्या पयलीं केन्ना गेल्ली याद बी ना. सो ओके, सो आतां वता. वाटेर म्हाका फांती घेवपा जाय मोगऱ्यांच्यो, मेळ्ळे जाल्यार बरें जालें, घेता आनी मागीर डायरेक्टली सावड्ड्या माग घेता आनी मागीर व्हिडिओ कंटिन्यू करता. आयज भायर बरें निव्वळ आसा पळय न्ही, पावसाच्या आयज सांजची म्हणल्यार संभावना ना अशी. सो आमी न्ही सावड्ड्या पावली आतां, आनीक आतां वचपाक भायर सरले जे कडेन आमी वचपाचें आशिल्लें. हो म्हाका पळयता बँड जावन ता. कोण हांव तुका पळयना. कोणा पळयतालो आनी असो करून कोणा पळयतालो तरी सायडीन मिररां कित्याक पळयतालो तर तूं? सो आमी आतां सावड्ड्या पावली उदक. सावड्ड्या सान बी आमी आतां भायर सरली वचपाक. सो आमी आतां वता शिरोड्या. पळय अम्मा बोम लायता कितें ताका, बारीक बोम लायता ती. सो आमी शिरोड्या वयता माले मामागेर. म्हागे मामागेर बीन न्ही, माले मामागेर वयता न्ही गे. आयज मा आमकां आपल्या मामागेर व्हरता खंय. सो मामागेर म्हटल्यार हांवूच खूब तेंपान वता शूट आनी खंय. जेन्ना हांव लास्ट टायम गेल्लें तेन्ना हांव व्लॉगींग बी करनाशिल्लें दिसता. खूब वर्सां पयलीं गेल्लें, आतां खूब वर्सांनी वता. बायेक इन्विटेशन आसा, म्हणल्यार लग्न जाल्लें पळय न्हू तेन्ना सावन आमकां आपयता. तेन्ना अशें म्हणटाली घोवाक घेवन यो, घोवाक घेवन यो म्हणून. आतां बायेक घेवन यो म्हणून इन्विटेशन आशिल्लें. सो या करून करून लास्ट आयज या, फाल्यां या, आतां नाका मागीर नाका करून लास्ट आयज वचपाक भायर सरल्या. सो वता आतां. आमी खंय पावली? म्हापा पंचवाडी गे, पंचवाडी पावली. पंचवाडीच म्हणटा दिसता हांगा. सो हांगासर पावल्या. आतां आमी वता शिरोड्या. तेंचें घर शिरोड्या, मार्केटाच्या मातशें आयल्यान. आनीक तुमकां बी दाखयता. थंय खूब जाणां आसा खंय, मा सांगता. अरे कितली गोरवां वयता थंय, गोरवां न्ही. उठना ती. आतां आमकां न्ही येता आसतना सगळ्याक गोरवां. हांगा खंय कितें टाकीर आनी इतली गोरवां जाणां उठप बी ना. सो मामी जी आसा पळय न्हू, म्हणल्यार म्हाजी मामी जी आसा पळय तिका तुमी व्हिडिओन बी पळयलां आसतलें. म्हाज्या डिलिव्हरी टायमार हॉस्पिटलान बी आशिल्ली ती. त्या दिसा म्हाजें सिझेरियन जाल्लें पळय तेन्ना बीन आशिल्ली. सो तुमी तेन्ना बी पळयलां आसतलें. इंट्रोड्यूस करून आशिल्लें बट तेन्ना आशिल्ली.
मागीर बारशाचो जो व्हिडिओ आसा जे आमी फंक्शन केल्ले पळय बायेचे, सो थंय बीन ती आयिल्ली तेन्ना बी तुमी थंय पळयल्या आसतली. आनीक फुलांक बी आशिल्ली, मे बी फुलांक तितले शूट करूं नाशिल्ले कित्याक ती येवन रोखडी गेल्ली, तांकां कितें काम आशिल्लें म्हणून ती चड वेळ रावूं नाशिल्ले, सगळे रिच्युअल जाता रोखडी गेल्ली. सो त्या व्हिडिओन तुमकां मे बी ती दिसूना आसत. आनीक हेच्या बारशाच्या व्हिडिओन आनीक म्हाज्या डिलिव्हरीच्या व्हिडिओ जर तुमी कोणें पळयला आनी तुमी तांकां पळयलां आसतलें, बट इंट्रोड्यूस अशें करूं नाशिल्लें. आतां तुमकां पळयतगीर कळटलें कोण म्हणून न्ही. सो म्हाजी मामी आसतली, माची मामी बीन आसा. रबा बाबा खंय वयत रे? आजी आसा, आजी न्ही, तुजी आजी, माझी आजी, तेजी आजी न्ही, तेजी पणजी, पणजी पंटुरे रे पंटुरे. सो आतां न्हिदलेले, आतां उठला, पोटाक बी घातले ते कान्यान, थंय वचून रडपाक नाका अशें म्हणून. खिचडी हाडली आमगे बायेची, म्हाका म्हणलें बायेक इल्ली खिचडी करून घे अशें म्हणून. सो आमी घरा कडल्यान करून हाडटा म्हणल्यार आमकां पयलीं लेट जाता, आनी सेकंड थींग म्हणल्यार ती इतले पयसुल्यान हाडटा म्हणल्यार मागीर ती हें जाता आशिल्ली न्ही, गरम गरम धापून अशें करून खूब टायम हाडले येतले म्हणटकीर, म्हणून म्हटल्यार म्हाकाच इल्लीशी खिचडी कर अशें म्हणून मामी खिचडी करून घेतल्या खंय. आतां पळयता कितें एक स्क्रम्बल नाल्यार कितें ताका अशें हें करून लायतलें म्हणजे मँगो बीन घातलें जाल्यार जेवता तें. ओके, सो आतां वता आमी. आतां खंय अमळा पावपा येयली दिसता, अमळा न्ही गे, अमळाय पावपा येयली. ओके, हय खंय आपूण, तूं खबर आसा तूं येयला केन्ना ह्या सायडीन? हय म्हणटा तें. सो आनी सेकंड थींग म्हटल्यार आतां आमी वताच न्ही, ह्या म्हयन्याक आमी जो अदीक मास आसा तितून बायेचें कन्यापुजन केलें, आनीक सवाशिणीची होटी जी भरता पळय ती भरूं नाशिल्ली. आतां म्हटल्यार वयताच न्ही मामागेर, सो मामीचीच होटी जी आसा पळय ती भरया अशें म्हणून. आतां मामी म्हणटा माल्या मामागेर म्हणटकीर माला मामाचो चेडो तो म्हाजो मामा जाला, म्हाजो मामा जाला ना म्हणून मामी. ओके, नाल्यार तुमी अशें म्हणजे म्हाज्या मामागेर वयता, म्हाज्या मामागेर न्ही म्हाज्या मामागेर वयता. सो माली मामी आसा, दोग जाण मामी आसा. माली दाखयता तुमकां, वयतकीर एक मामा आसा मालो आनी 2 मामी आसात. ओके, सो वयतकीर दाखयता तुमकां. आनी म्हाजी मामी मामा मामी खूब जाण आसा. आनीक आतां तेंचे भुरगे बीन आसा ल्हान ल्हान गे, बायेचे मामा गे ते इल्लेशे बाये बरोबरचे 2-3 वर्साचे बीन. ओके, सो वयतकीर मागीर मेळटा तुमकां. मासा धांवपा लागली, लेस भायर घेता, तूं बी तोंड पुसशी. आनी पावली हांगा, हे पळय हांगासर शिवनाथाचें देवूळ शिरवाड्या, खूब जाणां खबर आसतलें. शिवनाथ टेंपल आमचे थंय बीन आसा शिवनाथाचें देवूळ न्ही रे. आनी हे पळय म्हाज्या मामाचें घर. सगळीं घरां ही सगळीं मामालीच दिसतात इतलीं घरां. आनी आमी सगळे धोपटे बिपटे घेवन वचपा लागले. घेऊ गे एक बॅग. सो ही सगळीं घरां जी तुमकां दिसता पळय आजूबाजू सगळीं माले मामालीच. हे मामाले ते मामाले अशें. हां, खंयची घरां? सगळीं एकूच ती घरां, सगळीं मामालीच. ती खंय गेल्या ती गेल्याच मामागेर पावतलो. यो खंयची घरां वचपाक हय. घे मोबायल घे. बाय कितें सांगता तुका? कितें सांगता आजी कितें सांगता? घे बाबा घे. थंड जालें न्ही. अरे राजू काढ रे गे व्हिडिओ.
आजी किती रुपये आजी किती रुपये किती करता आजीने बाबा किती होता गोलू दादा बोलून दे थँक्यू थँक्यू पटल असो असो ओ काढलं काढ सो सांज जाली आता 5:30 जाली आणि आम्ही जेवून बीन बरी बसलेली. सो ही बॅक सायड घराची आणि तुमकां न्ही हांव आतां नॅचरल हें दाखयता स्प्रिंग. ओके त्यात हांगासर बॅक सायडीन झर आसा झर
ॲक्च्युली हिनी नॅचरल आशिल्ली झर आतां बांदून घेतल्या. नुस्तीं बीन आसा बारीक आसा, तुमकां दिसतालें पळयात नुस्तीं भोंवता ती. हायकांनी नॅचरली झरे फुट्टा वयल्यान आनी उदक देंवता. बांय टायप अशें करून बांदून घेतल्या, बट ॲक्च्युली ही बांय न्ही, झर. ओके, आनी हो हांगासर वयर रस्तो, आमी गाडी बी दवरल्या. हांगसर न्ही बिमला आसा, बिमला जाल्या झाडां बरी झडली दिसता. आतां कॉम येयल्या, पावस पडला न्ही, पण आसा भरपूर अशी. सो हांगासर न्ही झाडां जी आसा पळय न्हू ती घेता. थोडीशीं झाडां आसा जी म्हाका जायी. सो आतां हांगासर बुकोड्यो कितें म्हणटात तो, आनी त्या सायडीच्यान गुलाब आसा ते काडपा लायल्या. बारीकशे इतलेशे बट्टनाचे गुलाब जाता पळय न्ही ते. आनी ही झाडां घेतली हांवें. मागीर दाखयता तुमकां खंयची खंयची झाडां ती. ही असली, ही पयलीं आमगेर घरा कडेन बी आशिल्ली सावड्ड्या, बट मोठो हो बारीक बुकोड्यो. तुमी कितें म्हणटा खबर ना, आमी बुकोड्यो म्हणटा हांकां. सो ती काडल्या 2 माक आनी 2 म्हाका. ओके, ही सगळी घेता. कार्ड आसा न्ही कोणाक कशें सोडून तेका सांग न्ही गो. ही मागेली आजी, माझी मामी बोलली मम्मी, आणि ही माझी टाकली मम्मी, हय माझी आजी आणि आजो. आणि ही पण ही सगळे मामा मामा आणि मामी. ही मागे मामा सगळी. 2 नंबर मामी, 2 नंबर मामा, 3 नंबर मामा, 3 नंबर मामी आणि 4 नंबर मामा. 4 नंबर मामी गेली कामा. आणि हे भैया आणि व्हडलो माम बी केला. व्हडलो माम बी गेला. हे 2 जाण भैया. खंय रे दुसरो बायले मामा. दोगांय तिगाय मामा बायले रे. धाकली मामा. आता धावलो. पळय आगे परतू ते बॅग हाडटा व्हरता. ही व्हडली मामी 1 नंबर. हा गेली. ही मामी खंय वयता. आणि ही बाये मावशी. मावशे तोंड दाखय गो. ही बाये मावशी. रावता मुगो. मावशे फुडें रावता मग ते बरें दिसलें. आपल्या भशेन दिसली ताका. हय हय मामा आणि हय. सो आयली आमी घरा कडेन आनी हांगासर गिफ्ट ओपनिंग जें आसा पळय न्हू तें चालू आसा. दाखयता तुमकां कितें कितें मेळ्ळा तें. सो फर्स्ट हें मेळ्ळा बायक फिडींग बॉटल. मस्त हांव घेवपाचेंच आशिल्लें हेका. कालच म्हणलेलें हांवें की आमी हें घेवया म्हणून बायक एक कसली फिडींग बॉटल जी आसा पळय न्हू ती. बरी न्ही. कलरफूल स्टील ती. स्टील गरम दवरपाक हांवें म्हटलेलेंच हेका. सो बरें जाली. घेवन आ ती आंग बरी जाली. डबल जाता सारकी नाय. हांगासर एक फिडींग बॉटल बेबी हगाची 300 ml ची. आनी बायेचे पयलीं दाखयता. आनी हे एक दिला बायेक. तेंगेर खूब जाणांनी खूब कितें मेळ्ळा. ओके मी तूं हांसता पळय. आनी ही 2 कॅश.
आणि म्हाका हें मेळ्ळा हेका आवडली साडी हांव ओपन करचें तर चौहांदा बरी आसा न्ही सिल्क दिसते हे पळय दाखय हांगा पळय हांगासर मस्त अशी साडी जी आसा पळय ना ती बरी आसा हेजेर न्हू कलर मातसो वेगळो दिसता मातसो रेडान असो दिसता एक्चुली तो मातसो डार्क असो आसा मरुनान असो आनी ही ग्रीन कलर बरी आसा म्हाजे कडेन हो कलर ना न्ही रे ना आशिल्लो हो कलर जो आसा पळय ना तो आनी एक गिफ्ट मेळ्ळा तें हेका मेळ्ळा दवर सकयल दवर सो हेका हांगासर कितें म्हणटा हेका स्टोरेज बॉक्स पीप टायप अशें पीप न्हू तें एक्चुली डब्बो सो पीप अशें कितें बी म्हणपाक शकता तुमी सो हें पळय हांगासर मस्त एका हें आसा स्टोरेज तो एक्चुली कंटेनर पीप अशें न्ही तें आनी ताका अशें हें आसा बरें आसा हेवी सारकें सो हें जें गिफ्ट आहा पळय तें हेका मेळ्ळा आनी म्हाका ही साडी मेळ्ळा आनी बायेली कमाई भरपूर आसा तें पळय खंय पावलें तें आतां तेका पळय वाट ना तेका आतां अशें घुंवोन येवूं जाय आनी हो पळयात हांगासर पांडू निकू कितें करता रे कोमो ताती दिता काय म्हण पळयता हय मान ही पळय मामीन साडी दिली ती बरी आसा न्ही डबल बॉर्डर सकल कलर ना बी म्हाजे कडेन आनी हे पळय हे एक कंटेनर दिला आनी बाई हें गे पीप टायप अशें सामान घालपाक स्टोरेज आनी ही बायली कमाई आनी हो पळय बोम दिला तें हेणें दिला राजू बायलेन दिला स्टिलाचो इंचस गरम उरपाचो दिसता तो म्हाका मासा खुश आसा आपूण वचून येयली म्हणून मामागेर वेल्यान जावी आवडून दाखयली म्हणून आनी खुश हय केन्ना पावतलो आनी हे पळय हें कांयच खालना थंय वचून ना बोम ना जेवण ना खिचडी बी येयले कांय ना मागीर न्हिदलें 3 न्हिदलें ते 5:30 पावणे संक कुठलो हें सुसेगात न्हिदला AC लायला आनी मस्त सारकें पीस आसता